Gesù, vào tu amka, sumia bogo samchi patka. 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 Amcha patka ni darai role, tuja hata payani kide, kanya mukut madya, ani kal sag tople vale. Tuja rokta jigolo duka, tuve kaple usko tore. Vào tu amka, sumia bogo samchi patka. Gesù, vào tu amka, sumia bogo samchi patka. Amche mone unjeloi, Kamka sotaji, sonsaran pulorami, Paula marmi patkaji, boxore magna usaiva, sorvor por tu amchi. Vào tu amka, sumia bogo samchi patka. Gesù, vào tu amka, sumia bogo samchi patka. Gesù, vào tu amka, sumia bogo samchi patka. Gesù, vào tu amka, sumia bogo samchi patka. Sumia bogo samchi patka. Sumia bogo samchi patka. Ma se lei sapesse, Padre, le cose brutte che io ho fatto nella vita, per me le porte della Chiesa sono chiuse. Hai ragione, sono chiuse. Ma avvicinati, guarda bene e troverai la chiave dalla parte di fuori. Maria e la Chiesa mai chiudono da dentro, sempre se chiudono la porta la chiave di fuori.
Tu puoi aprire e questa è la nostra speranza.
सुकुष्टानि सुता तुका Skyakuti suta tuka Kushapona suta tuka Suglis kodin suta tuka Sukustani suta tuka Skyakuti suta tuka Kushalpona suta tuka Suglis kodin suta tuka Duka buri dasta denna Mujhe vidor suskar sota Amko dola kide gorche Duniaचे रुचपात येऊन रावचे Sukustani suta tuka Skyakuti suta tuka Kushalpona suta tuka Suglis kodin suta tuka Sukustani suta tuka Skyakuti suta tuka Kushalpona suta tuka Suglis kodin suta tuka Kushalpuri tastatena Dakte gayo nawe kota Mogar bapar gadita Tuso mokuru bormakta Sukustani suta tuka Skyakuti suta tuka Kushapona suta tuka Suglis kodin suta tuka Sukustani suta tuka Skyakuti suta tuka Kushapona suta tuka Suglis kodin suta tuka Suglis kodin suta tuka Sumya Jesu, तूं एकलोच आमकां शांत समाधान करूंक शकताय. आयज हे सांजे नव्यान तुज्या पांयाशी आयल्या. आमच्या चुकीचे बोगसणे मागूंक तुजो मोग अणभवूंक आयज आमकां फावो कर. Yes, Lord, we are here once again this evening at your feet. We wish to experience your love by having your forgiveness for our sins. You alone, Lord, can give us that peace which no one else can give. तुज्या पांयाशी येवन दुनिया हो वेळ सारूंक तूं आमकां फावो करताय देखून तुका आर्गां दिता हांव, तुका दिनवासता हांव. आमचें किरकोळपण घेवन तुज्या पांयाशी येता. तूं आमचो देव, आमचो सोमी, तूं आमचो राय, आमचो रोचणार, आमचो सोडवणदार. तुका एकल्याकूच सगली मोहिमा, तुका एकल्याकूच परनिपाट आनी नमस्कार. आनी ह्याच पासत दुनिया हो आमचो वेळ काडून
ह्या वेळार तुझ्या पांयाशी पवित्र संस्कारा मुखार आमी आसां. Here we are, Lord, to worship you, to adore you. You alone are my Lord, my God. You alone, our Creator, our Savior. Lord, you alone can give us that peace. Here we come to worship you, to adore you, to thank you and praise you, and to ask for your forgiveness for all our sins. सगळे खालती खाईन, सगळे आशेन आमची मान भागावन तुका दुनिया एकाच देवा आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता. We bow our heads, Lord, and we worship you and we adore you. More forgiveness, more love. व्हड बोगसणे, चड मोग. आमी सगळी पातकी दुनिया आयच्या दिसाक तुझ्या बोगसण्यांक आमी आशेता. कुमसाराच्या साक्रामेंतान तूं आमकां बोगशिताय, पूण दुनिया जायतो तेंप जालो कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां फावो जावंक ना. तुजें बोगसणे तुज्या पांयाशी रावन मागूंक आमकां फावो कर. ह्या पासत हे आयचे सांजे दुनिया तुजें बोगसणे आमी मागूंक आमकां ही कृपा दी. आमची पातकां ओळखून घेवंक आमकां कृपा दी. तुज्या पांयाशी येवन आमची किरकोळपण तुज्या पांयाशी आमी दवरूंक सोदता. आमची पातकां आमच्यो चुकी तुज्या पांयाशी दवरूंक सोदता. We bring to your feet, Lord, this evening all our sins, our mistakes, in a bid to ask for your forgiveness. As we are waiting for the sacramental confession, as and when it will be made available to us, we take this opportunity, Lord, to come to your feet and ask for your forgiveness, acknowledge our sins. Lord, we present all our sins at your feet today. हे सांजे आमची सगळ्यो चुकी आमची पातकां ओळखून घेवंक तुज्या पांयाशी आमी दवरता. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है. इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है.
दाता ए पाप हड़कड़ाता ए मुक्तिदाता ए पाप हड़कड़ाता दे दे इन हाथों में हाथ चरणों में तेरे हम आए प्रभु रखना तू हमको पास ईश्वर हमारा तू है सहारा हमने रखी तुझ पे आस चरणों में तेरे हम आए प्रभु रखना तू हमको पास ईश्वर हमारा तू है सहारा हमने रखी तुझ पे आस जीवन की राहों में अंधेरा छाया है मन का ये दीपक बुझने लगा है जीवन की राहों में अंधेरा छाया है मन का ये दीपक बुझने लगा है हे मुक्तिदाता दे तू ही सहारा हे मुक्तिदाता दे तू ही सहारा हमने रखी तुझ पे आस चरणों में तेरे हम आए प्रभु रखना तू हमको पास ईश्वर हमारा तू है सहारा हमने रखी तुझ पे आस चरणों में तेरे हम आए प्रभु रखना तू हमको पास ईश्वर हमारा तू है सहारा हमने रखी तुझ पे आस चरणों में तेरे हम आए प्रभु रखना तू हमको पास ईश्वर हमारा तू है सहारा हमने रखी तुझ पे आस पातकी हांव साहेबा किरकोळ तुज्या पांयाशी तुझे बोगसणे मागूंक हांव आयलां तुजेशी वेगवेगळे तरेची पातकां म्हशी जेजू कुंभसाराचो साक्रामेंत वो खंयच्याच साक्रामेंतान खासगी वांटो घेवंक मेळो ना जाय म्हजें जिवीत चुकलां हांव आशेलां ह्या पवित्र साक्रामेंतान वांटो घेवंक पूण तूं म्हजेशी आसाय म्हूण हांव सोत मानता आय बिलीव लॉर्ड दॅट यू आर विथ मी
I believe, Lord, that you nourish me. तुझें बोगसणें म्हाका मेळत जाल्यार म्हाका नवें जिवीत मेळटा. कोणाशी म्हूण आमी वेतोले हांव तुजे सवें आसात उतरां सासणीक जिविताची. To whom shall I go, Lord? With you we find words of eternal life. Wash me clean. म्हाका धुवन काड. म्हाका बोगूस हांव चुकलां. म्हजे चुकीक लागून म्हज्या पातकांची खास्त म्हजे वेली काड. Wash away, Lord. I surrender to you. I trust you. तूं म्हजो मोग करताय म्हूण हांव जाणा दुनिया. ह्याच मोगान तुजेशी हांव धांवून आयलां. मागूंक बोगसणें म्हज्या पातकांचें. ह्या वेळार तुजो आत्मो म्हाका दी. ओळखून घेवंक, समजून घेवंक, खालतिकायेन तुजें बोगसणें मागूंक. आनी हें बोगसणें जोडून तुजो मोग करूंक जेसू म्हाका फावो कर. I surrender myself to you, Lord. Make me worthy of your forgiveness. Make me worthy of your love, Lord. With your forgiveness and with your love, I will have eternal life. जेजू तुज्या पांयाशी आयला तेन्ना ह्या वेळार तुजें बोगसणें जोडलेल्या मनशांक आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडटा. We would like to witness the testimony of those people who have experienced your forgiveness and through forgiveness your love, and we see ourselves in this testimony. आमचें जिवीत हे गोवायकीन पळोवंक तुजें बोगसणें जोडूंक तुजो मोग अणभवूंक आमकां फावो कर. The last thing I ever said to my father was, "I love you, Daddy. Be careful and be safe." The last words that he told me were, "I love you with all of my heart." My father was murdered by 4 young people bent on killing someone. One of them was a 13-year-old boy who was the exact same age as my son. The events of that night devastated me. I wanted them to pay. I turned to prayer. At one point early on, I thought I was handling my grief well. I thought if I worked hard, I thought if I took care of my children and took care of my family and helped them through their grief, that I was handling it. But in reality, I wasn't dealing with my grief. I was running from my grief. My ability to deal with it was becoming weaker and weaker, and to the point where I couldn't even think about my father. The sweetest memories were reduced to the images that were in my mind of his murder. As the years passed, I would read my scriptures, searching desperately for guidance. I was in such a low place. I didn't sleep more than 2 or 3 hours every night, and I did that for about 18 years. Throughout the years, I had a thought that I needed to visit these individuals in prison. It wasn't something that I wanted to do. I was afraid, but it was probably the one thing that I hadn't tried. I had to do something to get my life back. I had tried everything else. I had no intention to forgive them. I wanted to know if I hated them because I knew one thing. I knew I couldn't die and have hate in my heart. And I'm so grateful that I did,
Because in doing that, I was able to start the process. I was able to look in their eyes. I was able to see my Father in heaven sees when he looks at them. And having had that experience, there's no way that I could do anything but forgive them and feel a love for them my Father in heaven felt. And that made all the change in the world. Faith in God includes faith in his timing. And for me, that took 18 years. 18 years of crying myself to sleep. But when I walked in those prison doors, that truly was the start of a day that would change. I walked. Forgive them. Feel loved. बोगसणे दी. मोग अनुभवून घे. खूब बोगसणे, चड मोग. More forgiveness, more love. Those who are forgiven more show more love. Those who forgive more, love more. पातोक जरी तर आमकां आडकोड जाल्ली आसा ह्या वेळार आमी आमचें काळीज मन जेजू मुखार उक्तें करुया. घडये आमच्या खासगी जिवितान आमी चुकलेलीं आसा. घडये आमच्या घोराब्याच्या जिवितान चुकल्या. घडये आमच्या प्रोफेशनल जिवितान आमी चुकल्या. समाजान घडये चुकल्या. घडये आमचेर कोणे तरी चूक केल्या. आमकां दुखयल्यान हांवें बोगसूंक जाय. बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक आमकां ही कृपा ह्या वेळार ओगीच रावन मागून घेवया. आमचें मन काळीज जेजू मुखार उक्तें करुया. आमच्या दोळ्या मुखार पवित्र संस्कारान खरो जिवो जेजू आसा. पळय ताका. Look at him at this moment. Let there be nothing else between you and him. तुजे आनी तुज्या सोमिया जेजू मदें कितेंच आसचें न्हय. Talk to him. Speak to him. Open your heart to him. तुजी नदर जेजूचेर आसतना तुज्या कानार घडये थोडी उतरां पडटलीं. घडये थोडी गायनां पडटलीं. आयक पूण तुजी नदर जेजू वेली काड नाका. जेजूचेर खोल नदर दवर. हो वेळ तुजो जेजू बरोबर. तुजें काळीज तुजें मन ताका उक्तें करूंक, बोगसणें घेवंक, बोगसणें दिवंक, मोग जोडूंक. Here at your feet, I lay my past down, my wanderings, all my mistakes, and I am free, and I am free. Here at your feet, I lay this day down, not in my strength, but in yours I
more forgiveness, more love. मोगाला जेजू आयज हे सांजे तुज्या पांयां सुशी हांव आसतना पयले सुवातेर बोगसोणें मागता. म्हज्या सगल्या पातका पासत बोगसोणें तुज्या उतराची आड वचोन तुका दुखयला म्हूण बोगसोणें. बरे आनी वायट मार्गा मदें वायट मार्ग हांवें दवरला म्हूण बोगसोणें. बरे आनी वायट जाणा जावन पासून वायट तें हांवें विचून काडलां म्हूण बोगसोणें. वय जेजू, हांव एक पातकी. आनी तूं दोयाल आनी मोगाळ काळजाचो म्हूण हांव जाणां. कितले पावटी म्हूण हांवें बोगसोणें मागलें आनी हांवें बोगसोणें मागलां तितलेय पावटी तुवें म्हाका बक्षिलें. पूण हांवें कितें केलें? परतून तीच पातकां, परतून तेच वायट संवयो, परतून तोच वायट मारो, परतून तीच वायट चिंतनां. तूं बोगसोणेचो देव. तूं म्हाका बक्षिता कित्याक तूं म्हजो खूब मोग करता. हांव तुजेशी पयस गेल्लो हें तुज्यान पळोवंक जायना. तूं सदांच म्हाका तुज्या गोपान आनी तुजे लागीं दवरूंक सोदता. मोगाला जेजू, हांव घडी तुजो मोग अणभवूंक सोंपना. उगडे तुजो मोग अणभव चुकता. आयज तुज्या मुखार आसतना तुजो मोगाचो अणभव म्हाका दी. Let me experience your love. जायते ताळण्यो येतात आनी हांव वायट रस्त्यार चलतां. वायट कर्तुत्वान सांपडटा. पूण तुज्या मोगा पासत आनी तुज्या मोगा लागून म्हाका नीट रस्त्यार बऱ्या त्या मार्गार चलोवंक आदार मेवतलो म्हूण हांव सोद मागतां. तुजो मोग म्हाका म्हज्या फामिलींत हांव अणभवशी कर. म्हज्या इश्ट मित्र हांचे मदें तुजो मोग म्हाका अणभवशी कर. दर एक मनीस जाका हांव मेवतां, जाचे लागीं हांव उलयतां, तांचे मदें तुजो मोग म्हाका पळोवशी कर. आनी ह्या तुज्या मोगा पासत आनी ह्या तुज्या मोगाक लागून हांव सगलें म्हजें वायट जिवीत फाटीं सरून एक नवें जिवीत जियेतलें. कित्याक तुजो मोग
जावन आसा शुद्ध मोग, प्युअर लव. आनी तुजो मोग म्हजें जिवीत बदलतलो. आनी म्हजें जिवीत बदलून घडये जायते पावटी हांवेंच म्हजोच मोग करूं ना. जायते पावटी हांव म्हजेरूच रागार जाता. जायते पावटी हांव म्हाकाच डिमोटिवेट करता. तर तुजो मोग म्हजे सवय आसून दी आनी हांवें हो मोग दुसऱ्या सवय दाखोवचो. म्हजे सवय हो मोग हांवें दाखोवचो आनी हे मोगान जिवीत जिवंक तुजो आदार म्हाका दी. Here at your feet, I lay my future down. All of my dreams I give to you now, and I find peace, and I find peace. Here at your feet, I lay my life down for you, my King. You're all I want now, and my soul sings, and my soul sings. Love your enemies. Loving your enemies is at the center of the gospel. Luke chapter 6, verse 27. As Jesus said, love your enemies, do good to others that hurt you. Loving your enemies, is it so difficult? Is it mission impossible for you? For all of us? We must love our enemies because God loves them and we are His children. We may feel sometimes, how can we love someone, forgive someone who has hurt us, who has made life difficult for us, made it unbearable sometimes. We even wish that something bad happens to that person. The Lord says, be merciful. Do not condemn others. Do not blame others.
In fact, do not treat people, don't call them as your enemies. They are people just like us. Even though it may seem difficult, it is possible. Jesus himself showed it to us. He died on the cross to forgive humanity's sins. He knows that through our free will, He knows that we are willing to change, willing to go on the right path. All we need to do is to spread His love through us. Leave those past battles behind. Forget those fights. As He says, love one another as I have loved you. Here at your feet, I lay my thoughts down, my bad habits, all my mistakes down, and I am free, and I am free. Here at your feet, I lay this day down, not in my strength, but in your sight, found you all I need. You're all I need. मुझे वाईट सोयो, मुझे वाईट करतो बा, मुझे वाईट चिंतना. दिसान दीस म्हाका चिटकून दवरतात पातकाक. ह्यो वायट संवयो कश्यो सोडच्यो कांयच खबर ना. बरें दिसता ह्यो वायट संवयो आदारूंक, दुसऱ्याचें वायट चिंतूंक, हे वायट कर्तुबा आदारूंक खुशालकाय भोगता. आनी हांव कितें म्हणटा, आसूं पातोक जावन लेगून आसूं. सोरो पिल्यार कांय जावपाचें ना, ड्रग्स घेतल्यारूय कांय जावपाचें ना. एके भाशेन भिवपाची गरज ना. सोरो म्हणल्यार जिवाक घोटाय मेवता. ड्रग्स घेतल्यार जिवीत आनीक बरें दिसता. पोजडेपणा, दुसऱ्याचे कुडीची आशा, कांय जावपाचें ना. लायफ इज टू एन्जॉय.
ह्यो म्हज्यो वायट संवयो सारक्यो काय? ही पातकां जाणा जावं तोरी हांव आदारता. हांव चुकतां तोरी ती वाट धरता. मुद्दोम म्हजें जिवीत इबाडटा. ही पातकां म्हजी, ह्यो वायट संवयो म्हज्यो जेजू तुज्या पांया लागीं हांव घेवन येता. हें सगलें सोडूंक आनी बोगसोणें मागूंक. कित्याक हो पातकाचो रस्तो, हो वायट संवयेचो रस्तो म्हाका खंयच पावोवचो ना. आखरीक इफेर्नाच्या उज्यांत म्हाका लासयतलो. म्हजे कुडीचो विद्वास करतलो. हो रस्तो म्हाका प्लेना वरवीं हूंच व्हरतलो. वाऱ्यार उडटल्या बरी म्हाका खुशालकाय दितलो. आनी आखरीक वयर तान सोकला शेवटितलो. तुज्या पांया लागीं येवंक, हो निचेव करूंक म्हाका बळ दी जेजू. ह्यो वायट संवयो सोडूंक म्हाका बळ दी जेजू. म्हाका म्हजें जिवीत इबाडूंक नाका जेजू. म्हाका बोगोस जेजू. तुज्या पावलांनी म्हाका वाट दाखय जेजू. शो मी द रियल एन्जॉयमेंट. म्हजें जिवीत बरें करूं. दुसऱ्या सोवें मोग दाखोवन वायट आशा सोडूंक तुज्या सांगाता स्वर्गीचें राज मेळूंक म्हाका आदार दी जेजू. म्हाका पाव जेजू. सगलें म्हजें जिवीत तुज्या पांया लागीं दवरता जेजू. Here at your feet, I lay my future down. All of my dreams I give to you now, and I find peace, and I find peace. Here at your feet, I lay my life down. For you, my King, you're all I want now. My soul sings, and my soul sings. Jesus, Jesus, at your feet, oh, to dwell and never leave. Jesus, Jesus, at your feet, there is nowhere else for me. Jesus, Jesus, at your feet, oh, to dwell and never leave. Jesus,
There is nowhere else for me. जेजू तुज्या पांयाशी, ओय जेजू फकत तुज्या पांयाशी एका पातक्याक शांत समाधान आसा. Every sinner, any sinner finds peace at your feet. We bring before our eyes the sinners who came to you, who found peace. शुभ वर्तमानांत तुवें पातकां भुगशिल्लीं जायतीं जाणां आसा. तुजें बोगसणें जोडून तुका मोग दाखयलेलीं आमी देख घेवपा सारकीं आसात. तांचेर ह्या वेळार आमची नदर घालूंक, आमचे काळजाचे दोळे उगड. ओपन दी आयज ऑफ आवर हार्ट, लॉर्ड, to look at them and be inspired. Come to you and get forgiveness. Experience love. Chapter 26. Jesus forgives a woman. A Pharisee asked the Savior to come to his house and eat with him. A woman who had many sins lived in the city. She knew that Jesus was eating at the Pharisee's house. She wanted to do something special for Jesus. She knelt and washed the Savior's feet with her tears. Then she dried his feet with her hair and kissed them. She put sweet-smelling oil on them too. The Pharisee knew that the woman had done many things that were wrong. He thought that Jesus should not have let the woman touch him. The Savior knew what the Pharisee was thinking. He told the Pharisee that the woman had done more to care for him than the Pharisee had. The Pharisee had not given Jesus water to wash his feet or oil for his head, as was often done for guests. Jesus told the Pharisee that the woman's sins were forgiven because she loved the Savior and had faith in him. Jesus told the woman to go in peace. More love, more forgiveness. Word मोग जेजूचोय आमचे सवे. हाका लागून चड बोगसणें आमी मागता. If we look at Jesus, what do we get from him? If we look at him, we say, what a performance he has made. A dismal performance. He died on the cross. We don't find anything if we look at it in modern terms. What greatness has he done? Any atheist would say, oh, he just died like an ordinary person. But there is a lot of meaning when we look at him on the cross. Jesus kami poreta tedna. From the cross he calls all of us because he wants to show his love. He displays his love through the cross. It's not only that, the Lord abides today in the Holy Eucharist. The bread which has come down from heaven, he has given it for us so that we may relish him in our life. Or मोग जेजूचो आमचे सवे. हाका लागून बोगसणें हें उतर जेजूच्याच तोंडांतलें आमकां मेळटा. बापा बोगूस तांकां. He leads by example.
In spite of all the trials, the tribulations, the rejections, लोकांनी ताका पोटयो म्हणलो, लोकांनी ताका दुसऱ्या सोबे भोंवता म्हणून ताची घराणे घातले. कसलो तुमचो गुरुजी नागोणे चोरां सांगाता तो भोंवता, पूण जेसून असल्या सोबे मोग दाखयलो. जेजू असल्या सोबे आपूण तांचो सांगाती जालो, तांकां आपणाशी हाडली. जी उस्तुरी जेजूशी आयली जेन्ना जेजू जेवणाक गेलो, मुखेल पावणो कसो तो तांगेर बसलो, पूण ती उस्तुरी आयली ताचे पांयाशी. आपल्या दुकानी ताचे पांय तिणें आनी केंसांनी ते पुसले, कित्याक मोग तिणें अणभवलो. ह्या सुरवंडराची नदर पडून तिचें काळी सगळेंच मोवाडलें. व्हड भोगसोणें तिका मेळ्ळें, आपले जिवितांत तें अणभवलें. What a forgiveness she experienced. And that's the reason she bowed down, she knelt, she cried, she wiped her tears with her hair. सगलो संवसार जेन्ना आमकां काळोख दिसता, तेन्ना दुनियांत तूं आमकां एकलोच उजवाड कसो दिसता. It is you who is the light for us at the end of the tunnel, because it is dark. The world today mesmerizes in the word called love. But what type of love it is the world speaks of? Love is only to take benefits of others. दुसऱ्यांचो फायदो काडप, दुसऱ्यांचें घेवप, दुसऱ्यांची आशा धरप. There's nothing of giving over here. पूण तूं सोम्या आमकां शिकयताय, मोग म्हणल्यार दिवप, मोग म्हणल्यार आमकांच रिते करप, मोग म्हणल्यार दुसऱ्याक भोगसोणें दिवप, मोग म्हणल्यार दुसऱ्या सोबे दोयाड जावप, मोग म्हणल्यार विसरप, आपणाकूच विसरून दुसऱ्याचें बरेपण चिंतप. मोग म्हणल्यार दुसऱ्याचो राग दुयेस करप न्हय. Can we follow this? Difficult. जायना. आमची चिंतना, आमच्यो माडण्यो, आमचे आवडे आमकां दुसरे वाटेन ओडटात. We want to take a revenge. We want to give back. We want to answer. We want to find something. पूण आमकां तूं दुसरेंच शिकयताय. You're teaching us self-denial. You're teaching us to go out of our way, to forget the self, think of the other. तेन्नाच की व्हड मोग आमचे सोबें आमी अणभवूंक पावता. जेन्ना आमी दुसऱ्या खातीर दुसऱ्याचें बरेपण, दुसऱ्यांक भोगसोणी दिवंक राजी जाता, तेन्नाच की ओ तुजो मोग सायबा आमी अणभवूंक पावता. We feel peace. We are at peace with our inner self. जायतीं जाणां आमची खेबळां कोत्तात. They say, you Catholics, you are only there as silent spectators. दुसरो लोक तुमचेर घराणे घालता, दुसरो लोक तुमकां मारता, दुसरो लोक तुमकां वायट कोत्ता. Give back, retort back. But you teach us forgiveness. That's the greatest value. भोगसोणें दिवंक, न्हय विंगास घेवंक, not to take revenge. आनी खंय शिकयता तूं आमकां? खुर्सातान आमकां तूं शिकयता. बापा भोगोस तांकां. आज जेजू तुका आमी पळयता तेन्ना होच आमी उगडास करता. कितलो तूं आपल्या जिवितान तुजें मुणयारपण तूं चलयता आसतना
पातक्यां सोबें दोयाड तूं जालो अनाथा सोबें तुजी मोवाळाय तुवें दाखयली दुसऱ्यांक समाजान भायर आयलोल्यांक तुवें आपणायले कोडकारांक तुवें बरें केली कोण नासलेल्यांक तुवें आसरो दिलो समाजान पातकी म्हणटाले समाजान लोजयेक सांपडलेल्या वस्तुऱ्यांक सायबा तुवें एक ताळो दिलो तूं तांचो आवाज कसो जालो आमच्यान आयज करूंक जायत काय कॅन वी स्टँड अप वी ऑलवेज स्टँड अप फॉर इनजस्टिसीस बट डू वी रियली स्टँड अप फॉर लव दॅट ऑफ सेल्फ डिनायल ऑफ आवर सेल्फ खरेंच आमी म्हणूंक शकता काय हांव म्हज्या पेल्याचो म्हाका जो वायट करता म्हाका जो किणटा म्हाका जो सगळे वायटवे म्हज्या जिवितान हाडटा ताचो हांव मोग करता अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता कॅन आय से दॅट आज म्हाका विचार तूं करतना जेजू काय बरें उदाहरण तूं म्हाका दिताय केदो व्हड हे वस्तुरीचो मोग तूं आमकां दाखोवड करताय आपली पातकां ती रोडली that to really be remorseful of our sins, to know that we are sinful, Lord, that every moment that you give is your blessing for us. खरेंच आमचे सगळे व्हड देणी तुजी आमकां तूं दिताय दर एक गोळयेक आमकां सायबा तुज्या पांयाशी येतना तुजे मुखार हे वेळार आमी आसतना सायबा ही एक व्हडलें देणें आमकां तुका पडूंक तुका आमी रूप रूप पळयता सायबा ह्या उंड्याच्या रुपान इज नो अदर रिलीजन दॅट डज इट एक्सेप्ट आवर रिलीजन रूप रूप आमी तुजे सगळे तुका पडून तुजे लागीं उलोवंक सायबा आमकां तूं सोय दिताय वी एबल टू कम्युनिकेट टू यू योर रियल प्रेजन्स इन दीस ब्रेड Every day you speak to us in the Eucharist. Every day you speak to us through your word. Jesu कितलो तूं आमचे सगळे मोग तुजो दाखयताय तरी पूण सायबा कितें तरी आमचें उणें आसा विसरता आमी अस्कोत म्हूण म्हणटा सायबा निभाग येता तरी पूण तूं म्हणटा स्टील आय लव यू Come to me. Come to me, all you are burdened, because my yoke, although it is laden, although it's heavy, yet I will make it light for you. Take my yoke. Take it, because I still love you. I am there always for you. I stand beside you. I help you to walk. हांव तुका आदार दिता तुज्या सांगाताक हांव आसा म्हज्या सांगाता तूं आसाय सायबा पातकी जावनूय वंदावणेक हांव सांपडून दुसरे वायट हांवें करून तरी सुद्दां सायबा म्हजे बरोबर तूं आसा कितलो मोग तुजो कितलो मोग तूं करताय म्हजो दुनिया आज तुजे मुखार आमी आसतना हे तुजे बोगसोणे आमी अणभवतना तुका किरीत भाशेन आमचो मोग करताय देखून आमी तुका दिनवासतना सायबा ओ मोग तुजो दुसऱ्यांनी अणभवूंक आमी मागता जायतीं आमची बाबा भयणां वो तुजो मोग आजून अणभवूंक सायबा ओंत्रेकता तांकां घडीक तांच्या कानार हो आवाज पडोना जाय आज तूं तांचो शारोती जाव आमच्या खंयच्याय एका बाबाच्या वो भयणीच्या उतरा वरवीं हो आवाज तांच्या कानार पडून तुजो मोग ती अणभवूंक वी प्रे स्पेशली फॉर दोज हू आर डिप्रेस्ड दोज हू आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिटींग सुइसाइड दोज हू आर इनटू ड्रग एडिक्शन दोज हू फील दॅट देर इज ऑल डार्कनेस इन दीस वर्ल्ड असले मनशां खातीर सायबा आमी मागता ताणें आपलें जिवीत बदलूंक that they may experience that you really love them खरेंच तूं तांचो मोग करताय म्हणून
खरीच साहेबा तूं तांच्या सांगाताक आसाय तांणी तुका उबोवंक तांकां साहेबा आदार दी आनी सदां काल आमी तुजे बोगसोणें उणभवूंक दुसऱ्यांक दिवंक साहेबा ओ मोग विस्तारूंक आमकां आदार दी. खूब बोगसणे चड मोग बोगसणे घे मोग दाखय. तुका बोगसणे जाय बोगसण्याचेर नियाळ केल्या उपरांत जेजू तुका बोगसूंक तयार आसा. तुका बोगसणे जाय. डू यू नीड फॉरगिवनेस? डू यू वॉन्ट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस? Will God forgive me for my sins? Yes. He is ready to forgive you. सगळ्या वेळार तूं बोगसणे मागताय जाल्यार तो सगळ्या वेळार तुका बोगसूंक तयार. ह्याय वेळार जेजू तुका बोगसूंक तयार आसा. जरी कुमसाराच्या साक्रामेंतान ह्या वेळार भाग घेवंक तुका मेळना, जेजू तुका बोगसूंक तयार आसा. माग ताचे लागीं बोगसणे. जाओ ताचे सोबें खालती. बी हंबल. आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस. जरूय आमकां कुमसाराच्या साक्रामेंतान ह्या वेळार भाग घेवंक मेळना, हे बोगसणे जोडूंक जे भाशेन आमच्या पाप साहेबान आमकां सांगलेलें आसा, काळजांत तावन माग बोगसणे. निचेव कर. ज्या वेळार तुका सोयेक मेळटलो तेन्ना पोरशी वचून कुमसार जावं. फील सॉरी फॉर युअर सीन फ्रॉम युअर हार्ट. आस्क फॉर फॉरगिवनेस. ही फॉरगिव्स. टेल हिम that you will make a personal confession, a sacramental confession whenever you get an opportunity. तर ह्या वेळार माग बोगसणे. हे बोगसण्याचे मागणी आमी ह्या वेळार करतले. वी विल मेक द प्रेयर ऑफ एब्सोल्यूशन. आस्क फॉर दॅट फॉरगिवनेस. रिसीव फॉरगिवनेस. तो तुका बोगशिता. तो तुका बोगसूंक तयार आसा. पातकाक लागून खास्त आसा ती तो काडूंक तुका ह्या वेळार आपयता. सगळे खालती खाईन आमी जोण एकलो आमची चूक ओळखून बोगसणे मागुया. तो बोगशिता. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुका भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागेव सदां सांगवार मरी सगळ्या युद्धांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तुजी नदर जेजूचेर दवर. तुझे हात ह्या वेळार उक्ते कर आनी हे बोगसणेक केल्ल्या मागण्यांत वांटो घे. फिक्स युअर आयज on the blessed sacrament right now. Open up your hands, open up your heart. He's going to touch you. आपल्या पुताच्या कोश्टा मरणा जिवनपणा वरवीं देवा बापान संवसार आपणाशी ओडून हाडलो आनी पातकांच्या बोगसण्या खातीर पवित्र आत्म्याक आमचे मदें पाठयलो. तोच देव आतां पवित्र सभेच्या मुणयारपणा वरवीं तुका शांती आनी समाधान दिवं.
सगळीं तुजी पातकां भोगसूं तुका सासणाच्या जिविताक पावूं बापाची आनी पुत्राची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. More forgiveness, more love. देव तुका बक्षिता. तुझे सवें, तुज्या घरच्या सवें, तुज्या पेल्या सवें, देवा सवें मोग दाखय. बऱ्या जिविता वरवीं, बऱ्या करण्या वरवीं आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं ह्या वेळार तयार जावया. ज्या कोणाक दिमी घालूंक दिसता दिमी घालची, तुजे हात उक्ते दवरचे आनी हो आशिर्वाद घेवंक ह्या वेळार तयार जा. Here at your feet, I lay my past down, my wanderings, all my mistakes down, and I am free, and I am free. Here at your feet, I lay this day down, not in my strength, but in your sight, and all I need. You're all I need. Jesus, Jesus, at your feet, oh, to dwell and never leave. Jesus, Jesus, at your feet, there is nowhere else for me. Jesus, Jesus, at your feet, oh, to dwell and never leave. Jesus, Jesus, at your feet, there is nowhere else for me. Here at your feet, I lay my future down, all of my dreams I give to you now, and I find peace, and I find peace. Here at your feet, I lay my life down for you, my King. You're all I want now, and my soul sings, and my soul sings. Jesus, Jesus, at your feet, oh, to dwell and never leave. Jesus, Jesus, at your feet, there is nowhere else for me. Jesus,
sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Everything to God.